मुरगांव पालिकेन आर्थीक प्रश्न सोडोवपाक एफडी मोडिल्ल्यान विरोधक पॅनलान बोवाळ केलो। पैसे नाशिल्ल्यान पेट्रोल पंपांनी इंधन दिवपाचें बंद केलां। त्या खातीर फॉगिंग करपाक मशिनांक घालपाक पेट्रोल डिझेल ना म्हण खुबशीं कामां हुमकळत उरल्यात असो आरोप विरोधक पॅनलान केला। RDX खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नाईक। आम्ही 2 महिने झाले आमकां पेमेंट घालपाक त्रास जाला लेबरांक आनी स्टाफाक। तेतून एफडी मोडले तेमी 2 फावट एफडी मोडले। ते एफडी मोडपाची तेंकां गरज नासली। हांव कितें म्हणून सोदता की तेमी फंड रेज करपाक तेमी जे फंड आमकां येवपाचे जाय न्ही तेंकां तेमी फंड तेमी रिकवरी करपाक जाय। आनी ते अशें एफडी मोड जाल्यार आमकां म्युनिसिपालिटीक हें रायट म्हळ्यार आमची म्युनिसिपालिटी चलपा हेजे फुडें। आनीक सांगपाचें म्हणल्यार की हांव सीपीक सांगूंक सोदतां की तेणें बरी भाशेन म्युनिसिपालिटी रन करपाचें। आमचे पयलीं आमी 8 म्हयने आमी म्युनिसिपालिटी रन केल्ली। आमी फंडूय रेज केल्लो ते शॉपार जे फंड दिवपाक ताका तेणी सील मारून आमी ते कडेन फंड रिकवरी केल्ली। ते भाशेन तेणें फंड रिकवरी करपाक जाय आनी हें तेणें पयलें लक्ष घालपाक जाय की आनी फुडले म्हयने आमकां हांवें आयकूं येता म्हाका फुडल्या म्हयन्याक पासून आमकां सॅलरी घालपाक पयशे ना। तेन्ना आमी एफडी मोडटले। आमी कितले पयशे मोडटले? आमी जेन्ना एफडी आमी केलोले आमचे जे डिपार्टमेंट हेजे पयले सीपीन बी करून दवरलेले ती एफडी मोडूंक उपकारना तेमी दवरपा जाय ती आमी केन्ना खंयच्या गरजेक कामां येतली। तेमी हेणें पयलीं रिकवरी पयलीं करपाची सीपीन आनी ती रिकवरी करून आमकां पेमेंट घालपाचो। तो जेन्ना सीपी जावंक सोदता तो आमचे बोट दाखयतालो की रिकवरी हें कोन्नाय म्हणून। आतां तोय रिकवरी करता तो एक्चुअली हांवें जेन्ना आयज फोन मारलो म्हाका फॉग मशीन जाय म्हणून तेन्ना आमच्या गॅरेजींतल्या सुपरवायझरान म्हाका सांगलां की फॉग मशीन दिवपाक प्रॉब्लम जातलो सद्या कारण आमचे कडेन पेट्रोल ना। तेजेर हांवें ताका एक प्रश्न केलो पेट्रोल ना म्हणल्यार जाला कितें? तर तो म्हणपालो जोशी पेट्रोल पंप आहा जो इतले वर्सां आमकां डिझल आनी पेट्रोल सप्लाय करता तेका आमी बिलां पे करूंक नासल्या कारणान तेजो पेमेंट होल्ड जाल्या कारणान आयज तेणी फक्त 75 लिटर डिझल प्लस पेट्रोल तो आमकां दिवपाक लागला। तेन्ना हांवें आमच्या म्युनिसिपल इंजिनियराक विचारलें जो हँडल करता गॅरेज तो म्हणपाक लागलो 75 लिटर म्हटल्यार आमकां खंयच पावपाची ना कित्याक एक कॉम्पॅक्टर आहा तेका एक्चुअली 2-4 दिसांनी 100 लिटर आसता अशें 6 कॉम्पॅक्टर आहा आमचे कडेन। त्या भायर आमचे कडेन रिक्षा आसात त्या रिक्षांका 2-3 दिसांनी आमकां 20 ते 25 लिटर लागता जाल्यार आयज तांकां 5 लिटर घालून ते हँडल करतात। त्या भायर फॉग मशिना सारकी मशीन आसा जी नीड ऑफ एन आवर जे आतां फाल्यां प्री मनसून आमी फाल्यां मनसून एप्रोच जाता सो तेन्ना ब्रिडींग जातली तेच्या खातीर आमकां फॉग मारपाक मशीन जाल्यार तेका पेट्रोल ना म्हणून ते बंद दवरतात। सो एकदम व्हडल्या कचट्यार आयज म्युनिसिपालिटी सांपडलेली आसा।